कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीक तुमकां येवकार। हांव सुशांत कोळकार म्हणून सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णेकार तुमचे मुखार घेवन येता ह्यो साश्टीतल्यो खबरी। आनी आज जर साश्टी खातीर आनीक सगळ्या आमच्या दक्षिण गोंया खातीर एक चिंतेची गजाल म्हणजे दक्षिण गोंयांत आमचे घोळे वखदां म्हणजे ताका ड्रग्स म्हणटात ताचें प्रमाण वाडपाक लागला। आनी आतां ह्या ड्रग्सा भितर जे मायनर भुरगे आसात तांकांय इनवॉल्व करून घेवपाक लागल्यात। काल आमच्या कोकण रेल्वे पुलीस स्टेशनाचेर एक 15 वर्साच्या भुरग्या कडेन 8 किलो गांजा मेळ्ळो। 8 किलो गांजा हाजे आमचे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जे मोल जाता ते 8 लाख इतले जाता, म्हणजे मोठ्या क्वॉन्टिटीचेर गांजा मेळिल्लो आसा। आनीक आतां एक नवें की व्हडल्या मनशाक गांजा घेवन धाडलो जाल्यार लोक पुलीस धरता, ताका लागून आतां ल्हान भुरग्याचोय वापर जावपाक लागला। सो एक गौरांग हो एक वेगळोच ट्रेंड आनी एक भिरांकूळ असो ट्रेंड आतां येवपाक लागला। सो एक्झॅक्टली ही जी गजाल आसा, ही जी केस आसा, ते कितें आसा? 6 नंबर प्लॅटफॉर्माचेर कोकण रेल्वेचे जे गस्तीर जे पुलीस आशिल्ले, म्हणजे जे ट्रॅकार भोंवन ताजे करतात, पळयतात कितें हालचाली बिलचाली, तांकां हो भुरगो मातसो संशयाचेर म्हणजे ते बॅग आशिल्ले ते खूब मोठे अशें आशिल्ले आनी हो घेवन कितें करता काय तांकां दिसलो। ताणें ताजे नंतर रोखडेच आपले निरीक्षक ताका कळयले, सुनील गुडलराक। ताणें एक टीम आपले बरोबर सुनील गुडलर, उपनिरीक्षक विप्लव वस्त आनी तागे बाकीचे साथीदार पुलिशनार आशिल्ले ते घेवन तो आयलो आनी धांवची न्ही म्हूण ताणें सगळे सरावंडींग ताका ते पुलीस लायले। आनी हे जे गस्तीर आशिल्ले ते ताचेर नजर दवरून आशिल्ले, सोमतेच ताका वचून ताणें तपासणी केली। तपासणी करतकीर तांकां तो इतले मोठ्या प्रमाणान गांजा म्हूण दिसून आयलो। ताचे नंतर ताका पुलीस स्टेशनार व्हेलो। पुलीस स्टेशनार वयतकीर तांकां कळून आयलें की हो जो आसा तो अंडर एज भुरगो आसा आनी हो परप्रांतीय आसा, म्हणजे दुसऱ्या राज्यांतल्यान आयिल्लो। आतां पुलिसांचो तपास चालू आसा की तो खंयच्या ट्रेनींतल्यान आयिल्लो, म्हणजे बारीक CCTV फुटेज आसतली तांची, ताणी बाकी सगळे ते ट्रेनींतल्यान आयिल्लो तो ताचे कडल्यान काडपाक म्हणजे ताणी जितली म्हायती मेळ्ळा त्या प्रमाण तांचो तपास चालू आसा। आनी ताजे नंतर ताका ह्या भुरग्याक ताणी अपना घराक मायनर आशिल्ल्या कारणान अपना घराक ताणी रवानगी केली। सो गोंयांत सद्या जे ड्रग्स येतात ताका हो ट्रेन म्हणटा तो एक इजिएस्ट मिडियम जाल्लो आसा। कारण हाजे पयलीं आमच्या मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेरच एक जवळपास 8 कोटीचे ड्रग्स धरिल्ले। ताच्या पयलीं कुडचड्याचेर केसीस जाल्ल्यात रेल्वे स्टेशनाचेर। कशें आसा, भायल्या राज्याक कनेक्टिविटी रेल्वेक बरी आसा आनी तितली चॅकिंग जायना। सो रेल्वेक तुका खंयी एक कडेन पॅक केलो आनी खंयी दवरलो समज जाल्यार थंयच्यान हाडपाक आनी व्हरपाक म्हणजे गोंयाक हाडपाक इजी जाता। फॉर एग्जाम्पल ओडिसा आनी कर्नाटका आनी महाराष्ट्रांतली बाकीच्यो ह्या सगळ्या स्टेटीक रेल्वे हो एक इजी ट्रॅव्हलाचो रूट जाता। सो तूं तातूंतल्यान ते घेवन धाडटात। आतां ह्या केसीक कशें आसा की अशें दिसून येता तांकां सद्या पुलिसांक जी म्हायती मेळ्ळ्या ह्या भुरग्याक ताका भुरग्याक बाबड्याक खबर नासतलें अशें तांकां दिसून येता की हो गांजा आसतलो। ताका फक्त ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून पयशे दिवन ताका धाडिल्लो आनी हाजे फाटल्यान आनीकय मोठे डीलर आसात ते आसात। सद्या पुलिसांनी वेगवेगळे टिमी केल्यात आनी ते प्रत्येक म्हणजे वेगवेगळ्या राज्यांक वचून ते कोण डीलर खंयच्यान आयलो सारको हाजेर तांची चवकशी सुरू आसा। गौरव, तुका एखादी याद आसतली, एक फाटले वर्सा एक अशीच केस जाल्ली मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर। एक ओडिसाच्या एकले बायलेक अरेस्ट केल्ले आनी तेजे कडेन असो गांजा मेळिल्लो। सो जेन्ना सगळी चवकशी जाली तेन्ना कळ्ळें तिका 10,000 रुपया दिल्ले फकत हे पार्सल पावोवपाचें। बरोबर, त्या पार्सलाक कितें आसा तें खबर नाशिल्लें आनी ती म्हणजे त्या हाचे ओडिसा हातूं सारकी इतली गरिबी की 10,000 म्हळ्यार तांचे कडेन एक व्हडलो एमावंट। सो अशें करून हे सगळे आमचे रॅकेट्स आतां उक्ती जावपाक लागल्या आनी पयरूच रेल्वेक भितर अशेंच एक आनी एक हें जाल्लें। आतां रेल्वेचो यूज फकत स्मगलिंगा खातीर मोठ्या प्रमाणान जावपाक शकता। हें एक 2 एग्जाम्पला वयल्यान दिसून येता। एक म्हणजे 9 तारखेक कोकण रेल्वे पुलिसांनी अशेंच एक पार्सल धरलें आनी तें पार्सल धरपाचें कारण म्हणजे ताका मारपाक लागलो वास। पळयलें जाल्यार तातूंत तें पार्सल आयिल्लें चिकन म्हणून हजरत निजामुद्दीनाच्यान हें पार्सल घाल्लें
आणि तातूंत भितर मेळ्ळें बीफ आणि ते बीफ अशी घाण परिस्थिती आशिल्ली जवळपास 50 किलो 500 किलो आणि हाका किडी पडिल्ले म्हणजे तेंय बी आतां धाडटलो जाल्यार फूड एंड ड्रग्साच्या हाजे प्रमाणे तांची क्रायटेरिया आसता धाडपाक ना आसनी पूण हें हाडप कशें आतां खरें रेफ्रिजरेटराक घालून आनी ते खरेंच बीफ काय म्हणून आनी तें ऑफ ना जाल्यार केल्लें तुवें चिकन म्हण कित्याक हे एक रॅकेट सद्याक धरिल्लें आसा ताजे ते कोण आसा तांकांय धरता आनी आतां हो भुरगो तस्करी केलो आतां हे बिफाच्या हातूंत भितर एक कितें नवो अपडेट म्हणजे दिल्ली साकून जो खंय सप्लायर आहा तो सप्लायर कोण हे चेक करता सद्याक टीम दिल्ली गेल्ली आसा आतां वेगवेगळे कडेन तांचो तपास ताचो चालू आसा आतां हो भुरग्याकय तांणी तसोच करून धाडिल्लो कारण ते पार्सल जे केल्ले न्ही अशे भशेन पार्सल पॅक केल्ले ते पार्सल पळयलें जाल्यार पुलीस सांगता त्या प्रमाणे पार्सल पळयलें जाल्यार ते भुरग्याकय कांयच कळपाना की बाबा हातूंत कितें आसा त्या प्रमाणे सिस्टमॅटीक ते पार्सल पॅक केल्लें आनी ते ताचे कडेन दिल्लें आनी ताका एक अमावंट दिल्लो अशें दिसून येता जीप सुत्रां कडेन सद्या पयलीं प्राथमीक म्हायती मेळटा ती आनीक ताणें भुरग्यान जी म्हायती पुलिसांक सांगल्या त्या प्रमाणे हें ताका फक्त व्हरून स्टेशनाचेर दिवपाचें दुर्दैवान तो मनीस कोण घेवपा येवपा आशिल्लो तो थंय पावपाक लेट जालो आनी हो भुरगो पुलिसांच्या हाताक सांपडलो आनीक गौरांग एक चिंतेची गजाल जो आमी सदांच ह्या हातूंतल्या माध्यमांतल्यान काडटात ते म्हणजे संसड्या वेले जे सद्याक मॅच चालू आसात कितलेंय म्हणून संसड आमी निवळ केलो संसड निवळ केलो संसड्याचे अजुनूय जरी तो व्हडलो दोंगर आशिल्लो तो जरी ना जाल्लो आसलो तरी प्लास्टिकाचे आनी बाकीचो कोयर इतलो वाडिल्लो आसा आज परत ते कोयराक पेट घेतलो सो व्हडलो असो अनर्थ जावंक ना कारण फायर ब्रिगेड टायमार पावली ताका लागून हें जालें पूण हो असले वताच्या कडाचेर हो आतां जालें ते सकाळीं जालें ताका लागून तो भरभरीत पेटलो ना जर हीच गजाल जर वताच्या कडाचेर जाल्ली दनपारच्या 12 वरांचेर सुमार जाल्ली जाल्यार परत म्हाका दिसता एक व्हडलें आनीक हें पेटपाक शकतालो म्हणजे कशें आसा सकयली सायडीक लोकवस्ती आसा स्कूल आसा सो हो उजो पेटून थंय म्हणल्यार पावपाक शकता संसडो प्लांटाक तितलो कांय जावपाक ना पूण तो थंय म्हणल्यार पावपाक शकता मेन म्हणजे हातूंत भितर सोण्णां कट्टी असले जो गार्डन वेस्ट जावं जो म्हणजे आडसरकारा कडल्यान वेस्ट जाता हें चड आशिल्लें आनी तातूंत भितर थोडेशे प्लास्टीकय आसतले हो मुन्सिपाल्टीन सिरियसली हाजेर विचार करपाक जाय की 2 शेडर मशिनां हाडली म्हणून आमचें तें जातलें आनी शेडर आमी करतले अशी अशांतली गजाल न्ही शेडर जाता ताजे नंतर तो कसो ताजी विल्हेवाट लावपाची हेंय करपाक जाय आनी फाटल्या दिसा जेन्ना 2 शेडर मशीन ती बंद आशिल्ली तेन्ना हे सगळी व्हरून म्हणजे जो गार्डन वेस्ट आसा तो थंय व्हरून डंप करताले हाजेर मुन्सिपाल्टीन सिरियसली विचार करपाक जाय हरशीं म्हण मुन्सिपाल्टी संसड्याचेर कांयच करना फक्त ते थोडे प्रमाणात बेलिंग तितलेंच जाता कोयर आसता काकोडे व्हरतात आनी ताका ते कोठ्यांनी पयशे ताजेर ट्रान्सपोर्टेशनाचेर मोडटात ऑलरेडी आनी थंय काकोड्या ट्रीट करपाचे पयशे सेपरेट म्हणजे ते कारण ते दुसऱ्या प्लांटा करतात न्ही सो मुन्सिपाल्टीन हाजेर सिरियसली खरो आतां विचार करपाक जाय की आमी खंयचो प्लांट घालपाचो आनी टेक्निकल एक्सपर्ट आसतले बाकीचे कारण थंय ताणें ते आमचे बायोमिथेनेशन प्लांट्स घालपाचो निर्णय घेतल्यार एक वर्स भर जाल्यार अजून ते बायोमिथेनेशन प्लांट दिश्टी पडना गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आसा जाल्यार तांचे कडेन बरे एक्सपर्ट मनीस आसात तांचे कडेन बरे काम करपी लोक आसात तांची जर तुमी मदत घेतली आनी तांचे कडल्यान आयकलान केलें न्ही जाल्यार ते सोडपाक जाता आशिल्लो थंय एकूच कोयराचोच प्रश्न न्ही परत थंय ते लिचर्ड आनी एक प्रॉब्लेम आज निमाणे कडेन आमचे अलेक्स रिजनल लॉरेन्साक थंय 7 घालून म्हणजे कितें जालें पोरू तुका याद आसतली पोरू अशेंच रातचे देंवले आनी ते कोणाक काळखां कळना थंय जवळ जवळ 7-8 जाण पडले अक्षरशः पडले आनी ताजे नंतर कुर्तरी MLA फायर ब्रिगेडीक आपोवन ते सगळे जे लिचर्ड आसा ते धुवन काडले ताणें रस्तो अख्खो धुवन काडलो सो काल कितें जालें काल ताका ते नजरेक आयलें की थंय लिचर्ड देंवता आनी ताणें तो सोमतोच तेन्ना ते आपल्या लेबर हाडले साक हाडले आनी थंय ती एक बांद सो केलो म्हणजे ते लिचर्ड रस्त्यार देंवची न्ही आनी आज मागीर तें धुवपाक परतें स्टार्ट केलें सो हाजेरूय मातसो मुन्सिपाल्टीन परतो विचार करपाक जाय हाजे पयलीं काही जाण खूब जाण चेअरपर्सनूय जावन गेले तांणी बी तेन्ना व्हडल्यो व्हडल्यो गोश्टी सांगिल्ल्यो की ना हे लिचर्ड कितें संसड्यार पडटा अशें न्ही हें मडगांव बाजाराक पडटा सो आमी वेगळे तरेचे ट्रक करतले आनी ताका ते लिचर्ड एक जावपाक एक टँक आसतलो पूण अजून पर्यंत तसलें कांय जालें ना आतां तरी मातशें 1 तारखे साकून जावपाक शकतलें एखादी ना हांव हे चेअरपर्सनान म्हणना फाटले जे चेअरपर्सन आशिल्ले तांणी ह्यो घोशणा केल्ल्यो पूण त्यो घोशणा नांवा पुरत्योच उरल्यो पूण आतां म्हणटात न्ही 1 तारखे साकून सगळें सुदारपाचें कामाक स्पीड जातली ती कामाक स्पीड जाल्यार पुरो म्हणटा आनी ती हांगा पयलीं संसड्या वयल्यान स्टार्ट जाल्यार पुरो आनी बेगींतल्या बेगीन जर प्लांट जावन जर थंय जाता जाल्यार तो मडगांवाकच न्ही फातोड्डा आनी कुडतरेक बी हेल्पफूल जातलो अशें म्हाका दिसून येता काल आमी ह्याच हातूंतल्यान 2 दिसां पयलीं हें करता तेन्ना फकत फातोड्ड्यान हातूंत सगळें साश्टी खातीर तो थंय प्लांट जावचो अशी एक विचार फुडें आयिल्लो
सो बेजिकली साश्टी खातीर साश्टीतलो कोयर इतलो आता पूण ते ट्रीट करपाक तांचे कडेन जागो ना किंवा मशिनरी ना अशी सद्याक परिस्थिती आसा. सोनसड्यार जो जागो आसा तो साश्टी खातीर पावपाना. मे बी साश्टी खातीर आमी एक सेपरेट म्हणजे फुडाराचो विचार करून एक सेपरेट खंय सेंट्रलायज प्लेसीचेर असो करचोच पडटलो. कारण आज पयलीं भशेन ना, आज कन्स्ट्रक्शन वाडत आसा. तूं फॉर एग्जांपल नावेली पळयलें, नावेली अजून पंचायत आसा पूण थंय इतली कन्स्ट्रक्शन आनी इतली नावेली स्प्रेड जाल्ली आसा. ते नावेली आतां सामकें चिंचिणी ह्या भागाक तेंकेल्ली आसा जावं धर्मापूरच्या भागाक तेंकेल्ली आसा. तशें प्रत्येक विलेज जी आसा ती ताजी वाडत वता. वारका विलेज आसतली, बाकीचे बाणावले विलेज हांगा मोठ्या प्रमाणात कन्स्ट्रक्शन ते वाडत आसा, स्प्रेड जायत आसा, व्हडली जायत आसा. नुवें सुद्दां जर पळयलें तुवें न्ही, नुवें आतां फातोड्ड्याक ऑलमोस्ट टेकिल्ली आसा बिल्डींगो आनी मोठ्यो मोठ्यो बिल्डींगो ते आनी येत आसात. सो हाका एक सेंट्रलायज प्लेसीचेर एक गार्बेज प्लांट आमच्या सालसेती खातीर जायच पडटलो. सो हेच हाचेर आमी ही चर्चा थांबोवया. मिन्स म्हणटा आमी सगळ्यांक म्हणटात की म्युनिसिपालिटीकूच दोश दिवन जावचे ना, बाकी सगळे प्रशासन आसा किंवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आसा सगळ्यांनी एकठांय येवन ह्या कोयराचेर एक सारको म्युनिसिपालिटीक दोश कित्याक दिवपाचो? कारण म्युनिसिपालिटीन हे पेपर जर केल्ले पुटअप सारके टायम टू टायम जाल्यार हें जायनाशिल्लें. इवन लास्ट जो संसोड्याचो जो कोण कंपनी हँडल करताली ताजे कडेन सुद्दां म्युनिसिपालिटीन सारको वेव्हार केलो ना म्हण हें परिस्थिती जावपाक लागल्या. ते पयशे दिवपा आसा ते सेपरेट ते आनी कितलोसो कोठ्याचो बोजा म्युनिसिपालिटीचेर आसा ते ओगी ते घेवन आसात. तो एक सेटलमेंट 1 तारखे नंतर तो पयली सेटलमेंट एक जाल्यार बरो. एक सद्याक मडगांवकारा खातीर एक जे मडगांवकाराच्या काळजांतलो देव म्हणटा दामबाब आनी दामबाबाचो शिगमो जो जांबोले जाता तो आज साकून सुरू जाता. म्हणजे काल आमचे कोमाक शिगम्याच्या नाल्लाची पुजा केली. आज सांजचे नाल्ल तो वाजत गाजत दवरून जांबोले धरतले आनी मागीर थंयच्यान 5-6 दिसाचो शिगमो जातलो आनी 25 तारखेर गुलाल जातलो आनी 26 तारखेर हो आमचो शिगमो जो आसा तो काबार जातलो. सो ह्याच हाजेर आमी एक हें करया की पयलीं म्हणटे आमचे सगळे मडगांवकाराक ह्या आमच्या माध्यमांतल्यान शिगम्याची परबी दिवया. आनी दुसरें म्हणटा ते ह्या शिगम्याक जेन्ना दामबाबाच्या पांया कडेन वतात तेन्ना जे आमचे कोण प्रशासक आसात तांचे हाजेर एक दामबाबान एक आशिर्वाद घालचो आनी मडगांवचे जे जे कितें दुखणें आसात ती पयस करपा खातीर तांकां बळ दिवचें. इतलेंच म्हणया आनीक आमी चर्चा हांगा थांबोवया. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.